आयज एका हेतून आमी मये गांवांत पावल्या। कांय दिसां पयलीं एक युवा उद्देजक आनी समाजसेवक मिलिंद पिळगांवकर हांकां आमी मेळ्ळे। जायत्यो गजाली केल्यो, उपरांत गांवांत जायते लोकां कडेन उलोवप जालें आनी खुबश्या लोकांनी उलोवन दाखयलें की जरी मिलिंद पिळगांवकर हांगा नाशिल्ले मदीं मदीं, पूण फाटलीं कितलींशींच वर्सां तांची कामां चालूच आसा। सामक्या गरिबेंतल्यान वयर सरिल्ले एक युवा उद्देजक जांकां मये गांवाची ओड आसा म्हूण गांवची उदरगत बऱ्या तरेन जावची म्हूण सद्या वावरत आसा। तांच्यो अश्यो समाजा खातीर केल्ल्यो कामां तुमच्या मुखार हाडपाक आयज आमी मये गांवांत पावल्या। नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ आयज तुमच्या मुखार हाडपाचो एक प्रयत्न करता। फाटल्या फावटी कांय दीस पयलीं आमी मिलिंद पिळगांवकर जे एक बिझनसमॅन आसा, सोशल वर्कर आसा आनी मयान तेंचे जे घर आसा ताजे बद्दल किंवा तांचो बिझनसा बद्दल जायत्यो गजाली केल्यो। एक इंट्रस्ट असो आयलो की तांचे मयान जे काम आसा ते सुद्दां तितलेच मोठे आसा हे खुबशे लोकांक अजून पर्यंत खबर नाशिल्ले, ते सुद्दां फुडें हाडपाचो एक इंट्रस्ट आशिल्लो आनी त्या खातीर आमी एक मानेस्ताक मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो। कांय प्रश्न लोकांच्या तकलेनूय आशिल्ले हांगासर जे उलयतना म्हाका सांगले की ते सावथ आफ्रिकेक तांचो बिझनस आसा, ते हांगासर नासता, कशें कितें हांगासर लक्ष दितले। पूण ही गजाल जेन्ना लोकां कडेन उलयले न्हू तेन्ना ताज्यो जायत्यो ज्यो खऱ्यो गजाली आसा त्यो फुडें येवपाक लागल्यो, जे तेंच्यांनी केन्ना फुडें हाडूंकय ना म्हाका दिसता, किंवा लोकांनी उलोवंक ना आसतल्यो ह्यो गजाली। आमच्या बरोबर संजय गांवकर बाब आसा, जे मयाचेच आसा, स्थानीक आसा, तांचे कडेन उलोवया आमी। म्हाका सांगात मिलिंद पिळगांवकर, पयलो प्रश्न डायरेक्ट हांव विचारपाक सोदतां, जो म्हाका दिसता सगळ्यांच्या तकलेन आसा आनी लोक विचारतात की तो हांगासर नासता, भायर आसता। कितें दिसता, कशें तुमी ह्या गोश्टीचेर सांगतले की बाबा ते आतां हांगासर सुद्दां तेंची कामां आसा, कितें आसा कामां, किंवा कशें सांगतले? लोकांचे थिंकींग मातशें वेगळें आसा। कशें हांव भायर आसा ह्या हेतून ते काम करिना अशें ना। भायर केन्ना गेले, भायर पयलीं पासून तेंचो जो बिझनस आसा पळय तो भायरूच आसा। भायर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी हांगा जायतीं कामां केल्या। तुमी पळयशात जाल्यार आतां तेंच्यांनी 2007सून तेंच्यांनी जें सुरू केलां पळय तें आजून पासून तेंची कारकीर्द चालूच आसा। ते जवळ जवळ तेंच्यांनी लोकांक आतां घरां बांदून दिल्या, कोणाक शेड गणपती पावपाची शेड बांदून दिल्या, कोणाक घुमटां वाजोवपाक अशी शेड बांदून दिल्या। हय, आनी आतांच न्हय पयलीं पासून चालू आसा, 2007सून ते चालू आसा। हांव अशें म्हणूंक शकता की लोकांक हें थिंकींग, लोक जे म्हणटात भायर आसा आतां ते हांगा रावतले आनी लोकांक कशें लोकांचें लक्ष दितले, तशें नासता तें। तेंचें हें जे कार्य चालू आसा पळय तें इलेक्शना पुरतेंच ना, पयलीं पासून तेंचें हें कार्य चालूच आसा। बरें, तुमी म्हळ्या त्या हिसपान वदरच्यान तुमचे कडेन उलयताले तेन्ना तुमी म्हळें की आतां घरां बांदून दिलीं, अशीं हांगासर एग्जांपलां आसा अशीं घरां बांदून दिल्या? हय आसा। तुमी जर पळोवंक येशात जाल्यार आमच्या हांगा जे हातुर्ले जी सरकारी प्राथमीक शाळा तेज्या सकयल एक सुमन पिळगांवकर म्हणून आसा, तेंचें एक घर बांदून दिलां तेंच्यांनी, ताका एक 7-8 वर्सां जालीं। तशेंच कारापुरा सरवणा एक बांदून दिलां, म्हावळिंग्या वनान त्या सायडीक एक शेड बांदून दिल्या। ते सावंतवाडा, भावके सावंतवाडा म्हणून आसा, थंयसर तांकां एक घुमटाची शेड कितें तरी बांदून दिल्ली आसा। आनी जवळ जवळ अशीं घरांय म्हाका दिसता 4-5 अशीं बांदलेलीं आसा तेंच्यांनी। म्हाका दिसता ह्यो जाल्यो कम्युनिटी बिल्डींग किंवा एक पर्सनल हेल्प किंवा जेंकां मदत जाय मेळना हांच्या बद्दल, म्हणजे घर आतां वादळान किंवा पावसान मोडलें जाल्यार गव्हर्मेंटाची झप करून मदत बीन मेळना खुबश्या फावटी, सो तांकां ते हेल्प करता। शेड म्हळ्यार आमी अगोदर तुमी उलयतना आयकलें की मावळिंग्या हांगासर म्हाका दिसता धोंड जे रावतात तांकां शेड जाय आशिल्ली, ती बांदून दिली। ह्या कामाचेर कशें पळयता तुमी, एक कम्युनिटी बिल्ड करपा खातीर? कारण लोक एकठांय येवप गरजेचें आसता, लोकांक खातीर करप गरजेचें आसता। आपूण कितलोय जरी एक पिळगांवचो किंवा मये गांवांतलो, मये मतदारसंघांतलो एक सुपूत आसल्या कारणान एक तांकां ओड आसा आपल्या गांवची। हय आसा, ओड आसा म्हणून तर ते हांगा आसा न्हू। मिलिंद पिळगांवकर बाब अशें एक म्हण आसा, मुर्ती ल्हान पण किर्ती मोठी म्हणटा पळय, तशी आसा तेंची हें कार्यरत। ते थंयच रावून काम करतले अशें ना, हांगाय रावन आतां तेंच्यांनी जायते बिझनस आमच्या गोंयानूय चालू आहा तेंचे। हांव म्हणूंक शकता जर तें जालें, तांकां देवान हात बरे दिले, हात पांय बरे दिले जाल्यार ते एक गोंयान सुद्दां अशी एक फॅक्टरी सुद्दां उबी करूंक शकता ते। इतकी आसा तेंच्या आंगान धमक। भायर जे उबी करूंक शकता ते गोंयान कशी करूंक शकना? ते भायर लोक आतां समजता तेंच्यांनी भायर सगळो बिझनस केला।
त्या वेळार त्यांच्या गरिबी परिस्थितीन तेंच्यांनी करून हे स्ट्रगल करून ते भायर गेले आनी भायर वचून तेंच्यांनी कितें तरी बिजनेस तयार केला. हांगा आतां करपाचो तेंचो खूब प्रयत्न आसा. आमी तांकां म्हटलां तुमी हांगा जेन्ना आमचे कडेन संपर्क जालो परत तेन्ना आमी तांकां विचारलें तुमी हांगा कितें सुद्दां करूंक शकतले. तेंच्यांनी आमकां सांगलां, मिलिंद पिळगांवकार बाबान सांगलां की जर आतां आमकां लोकांचो जर साथ मेळ्ळो तर आपली सुद्दां तयारी आसा, एक व्हडलो मयान प्रोजेक्ट उबो करपाची तयारी आसा अशें म्हणून हय सांगलां तेंच्यांनी. हांव म्हणटा लोकांनी तांकां साथ दिवचो आनी तो प्रोजेक्ट हाडून तेंच्यांनी हांगा उबो करचो जेणे करून आमचे मयेचे लोक एक 2,000 तरी भुरगे त्या प्रोजेक्टाच्या मार्फत कामाक लागतले अशी आशा बाळगता हांव. सारकें सारकें. म्हाका सांगा ताज्या भायर एक गोश्ट काल पयर उलयतना आयकली की स्कॉलरशिपाचेर तेंच्यांनी खूब हें दिला, फोकस केला. भुरगे शिकपाक जाय म्हणून स्कॉलरशीप दिवप आनी अशे एक मयान स्टुडंट आसा जांचो शैक्षणीक खर्च ते उखलता फूल. ह्या गोष्टी कडेन कशें पळयता? आसा ही गजाल अशी खरी? आसा, खरी आसा. हालींच जाला एक तेंचो व्हडलो प्रोग्राम जाला डी.लीलान जाला. तेंच्यांनी अशें म्हणजे जी भुरग्यांक आतां स्कॉलरशीप मेळपाची आसा पळय ती आनी म्हाका दिसता आतां मयानूय आमच्या जातली ती ह्या फुडल्या एका कारकिर्दीन जातली अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलां आमकां मया एक करूंक जाय. कारण थोड्या भुरग्यांक खबरूच नासता की मिलिंद पिळगांवकार ही स्कॉलरशीप दिता म्हणून. पूण खबर नासल्या कारणान आमच्या मयान अजून ते लोकांक थोड्यांक खबर ना, पण बाकी भायर सगळ्यांक खबर आसा. पूण हे कितली वर्सां जाली चलता? पयलीं पासून चालू आसा तेंचे. हय दर वर्सा आसा. तेंची एक ट्रस्ट आसा, त्या ट्रस्टा मार्फत ते करता. हे कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट, हय कल्याणबाई ट्रस्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट पळय त्यांच्या मार्फत हे स्कॉलरशीप ते दितात. फाटली म्हाका दिसता 8-9 वर्सां तरी जाली आसतली. हय जवळ जवळ 8-9-10 वर्सां कितें तरी जाली. चालू आसा तेंची कारकिर्दी. फक्त इलेक्शना पुरती हे सगळें ना ना इलेक्शन आतां हे ते जेन्ना हे चालू असले पळय ते पयलींच्यान चालू आसले तेंचे. इलेक्शन मागीर हे इलेक्शनाक उबो रावपाचो सुद्दां तेंचो एक हेतू आसलो की आमी स्वता मिलिंद पिळगांवकार बाब कितें म्हणटा स्वता आमी जर इतकें काम करूंक शकता अशें आसतना जर तेंच्यांनी जे म्हणजे गरीब परिस्थितीन जे दीस काडले ते बाकीच्या मयेच्या लोकांनी काडचे न्हय हे भाशेक तेंच्यांनी कितें तरी करचो असो स्टँड घेतला. खूब बरें दिसलें की आपण जे तरेन दीस काडले आमी तेंचे स्टोरीज आयकल्या तेन्ना तेंच्यांनी उलयले तेन्ना आपूण कित्याक आनी म्हाका दिसता लोकांची मागणी आसा की तांणी फुडें येवचो असो कितें आसा? हय आसा खूब जाणांची. आतां पळोवंक वयशात जाल्यार तुमकां तुमी पळयशात जाल्यार मिलिंद बाबाक आतां ह्या मये वाठारांत तर सगळोच लोक वळखता तांकां. तेंचें काम कशें चालू आसा दररोज ते टीव्हीचेर तर आसता, प्रुडंटाचेर आसता, गोवन वार्ताचेर चालूच आसा आनी लोकांक खबर आसा मिलिंद बाब आतां इतकें काम करूंक शकता. जर तांकां जर आमी गोंयचे विधानसभेन जर धाडलो जाल्यार केदें सुद्दां काम करूंक शकता हें लोकांक कळून चुकतलें. मागीर म्हाका सांगात एक गोश्ट आतां ती इतली कामां करता आमी आतां तुमी आयकयली बीन आमी प्रत्यक्षान वचून पळोवयाय अशें ना की आमी उलयतात प्रत्यक्षान वचून पळोवयाय बीन. ते कित्याक अशें हायलायट जायनाशिल्ले? घरां बांदली, शेड्स बांदल्यो, स्कॉलरशीप दिता इतले प्रोग्राम जर ते करतात आनी पर्सनल मदत तर प्रोग्रामांक तांची आसतात. हांव ते उलयना कारण प्रोग्रामांक हे कोणूय दितात पूण अशा तरेचे हेल्प घरां बांदप हें म्हाज्या खातीरूय खूब मोठी गोश्ट आसा. कित्याक हायलायट जायनाशिल्ले? हायलायट जायना म्हणजे कशें आसा ही बांदल्या उपरांत 4 चौगांक कळटा पूण लोक उलोवंक वचना. थोड्यांक भंय आसता, थोड्यांच्या मनान भंय दिसता की आपूण उलयले जाल्यार आपल्या नांवान कोण तरी कितें वायट उलयत काय म्हणून भंय आसता. ताणीनूय केन्ना असो ना तेंच्यांनी स्वता अशें केन्नाच सांगूंक ना की आपूण बाबा हें इतकें कार्य केलां अशें तेंच्यांनी केन्नाच मोठ्यापणान सांगूंक ना. तांकां मोठ्यापण तेंच्या मनान सगळें आसा, मनान दवरला, काळजान दवरला. लोकांक सांगूंक ना की आपूण हांकां घर बांदून दिलें, तांकां शेड बांदून दिलें अशें तेंच्यांनी सांगूंक ना. पूण लोकांक खबर आसा, गांवच्या लोकांक मये वाठारांत सगळ्यांक खबर आसा मिलिंद बाबान कितें सुद्दां केलां तें. आमी एक काम करुया, आमी आतां हांगासर आसा खरें आयल्या मयान, सो प्रत्यक्षान वचून तांचे कडेन उलयल्या जांकां तेंच्यांनी मदत केल्या तांचे कडेन उलोवया आनी पळोवया की कशें कितें घरां बांदून दिल्या, कितें आसा हें सगळें पळोवपाचो आमी प्रयत्न करू. हय तुमी प्रत्यक्ष पळोवंक शकतात. तुमकां जाय जाल्यार हांव तुमकां सांगता तुमी सरवणा वचून पळोवंक शकता, माळिंगे वचून पळोवंक शकता, इवन आमचे आतां हातुर्ले आमी थंयसूनच आमी सुरू करुया. आमी या थंयच्यान. हय या चला या. घर हे आपल्याक एक छाया दिता. आपल्या घराची सगळ्यांक ओढ आसता. 2012-13 सालान मये गांवच्या एका कुटुंबाचें घर पावसाक लागून मोडून गेले. घर नाशिल्ल्यान सामकी बिकट परिस्थिती त्या कुटुंबियांचेर आयली. ही गजाल जेन्ना मिलिंद पिळगांवकर हांच्या कानार पडली तेन्ना ते त्याच दिसा त्या कुटुंबियाक मेळपाक आयले आनी तांकां पयलीं आसले त्याच्या पेक्षा बरें घर बांदून दिवपाचें वचन दिलें.
आणि अवघ्या कांय दिसांनीच हे घर बांदूनय बीन दिले. कदाचित स्वताच्या घरची परिस्थिती कितें आशिल्ली हें मिलिंद पिळगांवकर हांकां बऱ्या तरेन खबर आशिल्लें. मनीस खंय आपल्या कर्मांनी मोठो जाता आनी अशे तरेची कामां जेन्ना खंयच्याय कुटुंबियांक फायदेशीर ठरता ती कामां सदांच उंचेल्या पावड्याचेर आसता. अशीच आनीक जायतीं घरां मिलिंद पिळगांवकर हांणी मये गांवांत बांदून दिल्यात. तुमचें नांव? शरद निळा पिळगांवकर. तुमचें? सुमन पिळगांवकर. काय प्रश्न तुमकां विचारता. म्हाका दिसता 5-6 वर्सां पयलीं पावसाक लागून वाऱ्याक लागून म्हाका दिसता घर पडिल्लें. कितें जाल्लें तेन्ना ते वासू मोडलो आनी घराचो वासू मोडलो आनी ते पडले. पारो पडलो मागीर आमी अशें गांवचे हाका सांगलें. हो बाबडो येयलो आनी एक हंटरी येयलो. पूण तेन्ना त्रास बीन जाले तुमकां घरा कडेन? कशें घर नासल्या कारणान मातशे त्रास जाता रावपाक? आमी दुसऱ्याचे कडेन खोपीन रावले, शेजाराक रावले तेंच्या हितून आनी ते सामान सगळें पडात येयलें. मागीर ते घर बांदताले न्हू तेंच्यांनी मागीर काडले. मागीर हे बाबडे येयले हेंच्यांनी हें केलें, मदत केली. कोणाक सांगलें अशें तेंचे करुया आमी अशें म्हणून. बिल्डींग जी उबी केली ती मिलिंद पिळगांवकर बाबांच्या हातून जाली. आनी हेका तो आनी भुरगो आमचो गांवचो आसलो संजय कलंगूटकर म्हणून, तेणीन मिलिंदाच्या कानार ही घातली गोश्ट आनी ह्या गोश्टीक मिलिंदान आयकले आनी सोमतोच धांवत येयलो आनी ह्या कार्याक तेणी हात घातलो. तो फाटीं सरोंक ना सांगतू आपूण अवश्य करून दिता अशें म्हणून सांगलें तेणी मिलिंद पिळगांवकर. भावून न्हू पेपराचे कोणशार आसले ते पळयले आनी वाचले आनी मिलिंदाक फोन केलो, हे अमक्या भुरग्यांचें अशें जालां वचून पळय म्हणून. मागीर त्या बरोबर मिलिंदान भावाक आपूण येयलो. आमी शेतान गेल्लीं आनी भाव येयलो तेजो आनी तो येयलो आनी तेंच्यांनी पळयलें आनी हेका सांगलें. हेका वळखता न्हू, हेका सांगलें. हो मागीर तांकां घेवन येयलो आनी ते पळोवन मागीर हें केलें. न्हू अशी सगळ्यांची अशी मदत आनी मिलिंदान चड म्हणपाचें. हांगासर जेन्ना तेंच्यांनी बांदलें न्ही ताच्या कितले दिसांनी हे बांदून रोखडेच बांदून दिले तुमकां? 15 दिसांनी बांदला न्हू. 15 दिसांनी ना, 15 दिसांनी बांदून दिलें. 15 दिसांनी मातशें आमचे भितर सामान पडलेलें न्हू ते काडपाक तांकां त्रास जाले. टायम लागलो. हय. पूण आतां ताच्या नंतर हे सगळें बांदून जाल्या नंतर तुमकां आतां सुशेगाद आसा? आसा सुशेगाद आहा. तेज्या कुस्तार आमी आहा सुशेगाद. बरें जालें तेजें भावचें बरें जालें. ह्या गांवच्यांचें तेंच्यांनी बाबड्यांनी आमच्या पासात खूब हें केलें न्हू. ते सुद्दां उतरां लोकांची घेतलीं. तांकां आमकां लागून तांकां बाबड्यांक घेवचें पडलें न्हू. तांकां एक मातशे नळाचे त्रास जाता. ते नळाचे हांवें तांकां पाणी घेवपाक मातसो त्रास जाता. तो हांवें मिलिंद बाबा कडेन फॉरवर्ड केल्लो आसा प्रश्न आनी तेणी सांगलां आपूण अवश्य करता. म्हाका सांगा आतां हे घर बांदल्या नंतर म्हाका दिसता तुमकां सुशेगाद तुमी आसा? हय सुशेगाद आसा. हय हय. तेजें देव बरें करून मिलिंदाचें आसा सर आमी विसरना. कित्याक तो फुडें सरून पळोवन करून तेणी केलें न्हू ते व्हडले उपकार न्हू. नाजाल्यार आमच्या तें घर नाकार पडपाचें अशें जाल्लें. त्या टायमार तुमकां कितें दिसलेलें? तुमी मिलिंद जेन्ना हांगासर आयलो पळोवपाक कितें दिसलेलें? आमी शेतान गेले हे एकटेच आसले. म्हाका येयलो आनी फाटीर हात मारलो, बाय भियो नाका आपूण आसा म्हणून लागलो. आनी तूं हें करूं नाका आपूण घर बांदून दिता म्हणून. आमी मागीर हें जालें, उमेद कशी जाली ना. डायरेक्ट सांगलें आपूण बांदून दिता म्हणून सांगलें. भियो नाका बाय तूं हातीर फाटीर म्हाज्या मारलो. एकटें घातलें घरान आनी मागीर सांगलें तेणी. कोणाक फुडें काडून तेणी बाबड्यान केलें ते व्हडले उपकार न्हू. हे मिलिंद पिळगांवकर म्हणटा पळय अशे व्यक्ती आसा जे आतांच काम करता अशें ना. 2007 ही कारकीर्द तेंची चालू आसा. जवळ जवळ ह्या घराक आतां तेंच्यांनी बांदून दिले एक 7-8 वर्सां जालीं. म्हणजे 2012 किंवा 14 ह्या दरम्यान तेंच्यांनी तें बांदलां. म्हणजे लोकांक दिसता की ते आतांच भाटसून येयले आनी आतांच काम करता अशें दिसलें, पण ना. तेंची कारकीर्द 2007 सुरू आसा. आनी आमी तांकां फोन करीत आसले मदीं कितें हांगा प्रश्न कितें आसा, आमच्या मतदारसंघाक कितें चलना हें सुद्दां आमी ताका सांगताले, जेणे करून ते परत हांगा येयले. आनी प्रॉब्लम आसा म्हणून येयले. बाय तुमचें नांव? म्हजें नांव संजय गांवकर. तुमी मावळिंगा रावता? मावळिंगा गाडीवाड्यार. मिलिंद पिळगांवकर हे म्हाका दिसता खूब वर्सां पासून एक्टीव आसा गांवांनी. जी गरजेच्यो वस्तू आसता किंवा गरजेच्यो ज्यो सामग्री आसता किंवा बांदकाम आसता ते तुमकां प्रोवायड केल्ले आसा. कितें प्रोवायड केलां हांगासर? 2007 मिलिंद भाईन पयलो मावळिंगान जेन्ना स्टार्टिंगाक आयले तेन्ना आमच्या भुरग्यांक दांडिया ग्रूप केलो. तांणी दांडिया दिली, 2 वाड्यांची कंबायन केली.
तेच्या उपरांत मागीर मिलिंद भाईचें कार्य हांगा चालूच उरलें तेन्ना मागीर तेंचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक थोड्या बायलांक बेशी तांणी मशीन कपडे शिलायचे ट्रेनींग दिली थोडे दीस आनी मागीर आमचे जेन्ना थोड्या दिसांनी मागीर झोणांचे जेन्ना उत्सव आयलो पळय तेन्ना आमचे जे झोणांचे जे लॉज आसलेले पळय ते अर्दवट अशें उरलेले ते अर्दवट उरल्या कारणान आमकां मातशें प्रॉब्लेम जावपाक लागलो पावसा फुडें तेका लागून मागीर ते मिलिंद भाईन वयर छप्पर आनी जे प्लास्टरींग आसलेलें पळय ते मिलिंद भाईन केलें. पयलीं कशें आशिल्लें? पयलीं एक सादें आसलेलें वयर छप्पर नासलें वयर एका वर्सा आमी ती प्लास्टिकच वयर घातलेली आनी दुसऱ्या वर्सा मागीर प्लास्टीक नाका म्हणटा मिलिंद भाईन स्वता सांगलें आपूण करता तें म्हटलें म्हळ्यार तेच्या कडल्यान मागीर तें छप्पर घालून घेतलें. तुमकां येवन मेवळे तेन्ना ते हांगासर पळयलें तेंच्यांनी कितें आशिल्लें? हय आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी येयले आमच्या देवळांत बसले मिटींग घेतली आनी आमचे तांकां विचार मांडले तेन्ना तेणी करुया म्हटलें. बरोबर. ताजे नंतर सुद्दां ते येताले हांगासर कारण कशें कितें आशिल्लें तांचें प्रेजेन्स हांगासर ताजें? जेन्ना जे 2007 येताले तेन्ना तांकां खूब लोकांचो दिसत आसलो बरे मनीस म्हणून आनी आजून पर्यंत सुद्दां तांकां थोडे लोक बरे हें दिता वाव दिता ते मनीस बरो म्हणून केन्ना ह्या गांवांत ते येता पण तो प्रकाश वीर प्रकाश म्हणून तेंचो पी आहा पळय तो सदांच हांगा विजीट करतात केन्ना तेंचो जे मनीस आहा ते येता केन्नाय मन विचारता परत प्रसाद म्हणून आतो केन्ना विचारता तो कशी करता पण आनी मिलिंद भाई केन्ना चवथीक केन्ना येयलो जाल्यार आमगेर येयलो काय आमी तो कशी करता ह्या गांवांतली. जरी ते हांगा ना म्हणजे केन्ना कामा खातीर भायर आसचो पडटा तरी तेंचो प्रेजेन्स आसता. हय आसता केन्ना केन्ना मदीं मदीं. हय आनी हांगा रावन म्हणत तेन्ना हें नासलें न्ही आतां जो योग्य टायम आहा त्या टायमाक ते सारके वावुरता न्ही वावुरता. हय आतां हालीं पळय तेंच्यांनी फाटल्या म्हयन्यान डान्स कॉम्पिटिशन ओल्ड गोवा डान्स कॉम्पिटिशनाक पयलो कार्यक्रम तेंच्यांनी हांगा घडोवन हाडला. तेच्या भायर स्कॉलरशीप भुरग्यांकूय शिकोवपाच्या बाबतींत ते पळयता दिसता हांगासर. हय स्कॉलरशीप केल्या हांगा आमच्या मावळ्यांत जरी ना केली जाल्यार आमच्या मावळीच्या भुरग्यांची हांगा ओपन वेरान स्कॉलरशीप प्रोग्राम केला तेंच्यांनी. हय तुमकां कितें दिसता लोकांचो सपोर्ट कसो कितें आहा? आतां पर्यंत हांव जेन्ना सर्वे करता तेन्ना लोकांचो प्रतिसाद ते म्हणटा जेन्ना ज्या टायमाक योग्य टायम येतलो तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा आसा म्हणटा. थोडे लोक मेळपाकच सोदतात ते आमकांच सद्या टायम नासल्या कारणान आमी फाटीं फुडें करता पण ते लोक सद्या जरी आपूण येता आनी तांकां सांगता की मेळया म्हणून सांगता तेच व्हडलें म्हत्व दिसता म्हाका. आपूण येवन मेळटा तो. हय आपूण येवन मेळटा. फाटल्या चवथीक सुद्दां तेणी कांयशे विजीट केली फक्त तेची दुसरी चवथ उरलेली ते चवथीक मेळकाड वाऱ्यार चवथ उरलेली गणपतीची ते चवथीक ते येवंक शकले ना कारण तेंची बी चवथ स्वताची उरलेली गणपती आनी ते म्हाज्या कडल्यान खूब वर्सां जालीं 2007 फाटल्यान गणपती व्हरता म्हणून म्हाका सगळी तेंची इन्फॉर्मेशन खबर आहा. 2007 जेन्ना हे बांदले ते आतां पर्यंत 2021 पर्यंत तांची कनेक्ट कसो कित्याक गांवा कडेन? आमच्या मावळ्यान बरो आहा तेंचो सद्या आनी भुरग्यां वांगडा तेंच्या मोठ्या वांगडा सगळ्या वांगडा जाणट्या वांगडा सगळ्या वांगडा तेंचें कनेक्ट बरें. भुरग्यांचें शिक्षण बऱ्या तरेन जालें जाल्यार गांवची उदरगत बऱ्या तरेन जाता खंय आनी ही उदरगत आनीक बरी जावची म्हूण मिलिंद पिळगांवकर सदांच वावुरले आनी त्या खातीरूच फाटलीं 9 वर्सां पेक्षा चड ते सातत्यान भुरग्यांक स्कॉलरशीप दितात. स्वताची परिस्थिती कितें आसली आनी ते त्रास आनी कोणाकूच मेळचे न्ही म्हूण हो एक प्रयत्न. ह्या कामा खातीर तांच्यांनी कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्ट सुरू केले. ह्या ट्रस्टा मार्फत फक्त स्कॉलरशीप न्हय तर जायत्या भुरग्यांचो शिक्षणाचो पुराय खर्च ते उखलता आनी जायत्यो सामाजीक कामां ह्या ट्रस्टा अंतर्गत चालूच आसता. बाई तुमचें नांव? नित्यानंद वांगणकर. म्हाका दिसता खुबशीं वर्सां जालीं हांगासर सार्वजनीक गणेशोत्सव कारापूर तिस्कार मनयताले आनी ताका एक प्रोग्राम म्हणून मिलिंद पिळगांवकर तुमकां हांगासर एक प्रोग्राम दिताले. कितें आसा हें? मिलिंद पिळगांवकर आमकां खुबशीं वर्सां आमकां प्रोग्राम दिता नाटकाचे प्रोग्राम तोच करतात. गेल्या वर्सां जाल्यार 12 वर्सां उमर जाली तोच प्रोग्राम आमकां हातभार करता तोच तयार करता. फाटलीं कितलीं वर्सां? 12 वर्सां. प्रत्येक वर्साक ते दिता? प्रत्येक वर्सा आमी तेणी आमकां सांगलें कितें जालें आमी तो अपॉइंटेड नासलो जाल्यार आपलो भाव आसतलो केन्ना एनी टायम येतो आनी आपण इन्फॉर्म केल्या पुरो आपण तयारी करता नाटकाची. उतर पाळा तेणी? हांव उतर पाळा तेणी. कसल्या तरेचो प्रोग्राम? नाटक आनी कसले तर नाटकां चडशीं नाटकांच दिलें आमकां तेणी. खर्च आसा नाटकाचो खर्च आहा तो येता तो विशालाक सांगता विशाल गांवस आहा न्हू तो कॉन्टॅक्ट ताका करया तो आमकां दिया हें करता करता. म्हाका सांगा ताज्या भायर तांचे कॉन्टॅक्ट कसो कितें आसा तुमच्या मदीं गांवच्या मदीं ह्या गांवच्या म्हणजे कॉन्टॅक्ट असोच आमचे 4 जाण आमचे मेंबर आसले कारापूरचे आमी अशें जालें की आमकां नाटक खातीर कोण दितलो अशें म्हणून दया गाडी संतोष गुरू हे आसले मेंबर आसले म्हणून ते म्हणलो अशें हार तुमी म्हणलो मिलिंदाक मेळटा म्हटलें मिलिंदाक आमी 10 जाण गेले मिलिंदाक मेळ्ळे मिलिंद म्हणलो आमकां नाटक जाय आपण नाटक दिता म्हणून थंय सांगलें आमकां.
ताजे नंतर हे 12 वर्सां मदीं मदीं ते येताले बी हांगा हय येता म्हणजे आमची पुजा आसताली आमी ताका पुजेक सांगताले तेन्ना पुजेक तो येतालो दोगो भाव येताले मिलन आनी हेमान दोगो येता तुमचे कडेन उलयताले सगळ्यां कडेन उलयताले आमच्या प्रोग्रामाक सगळे येवन ते बसून आमी ताका कितें आहा तें मान ताका दिताले हांवें आयकलें की हांगा स्कॉलरशीप सुद्दां दितात ते भुरग्यांक आतां गेल्या वर्सा एक स्कॉलरशीप दिल्या कुडापाड्यातून सगळ्या भुरग्यांक तेणी स्कॉलरशीप दिल्या इस्कॉलाक आनी भायल्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप तेणी दिले चालू आसता अशी कितें कामां हय कामां चालू आसा कोणाक हातभार लायल्ले आहा कोणाचे घरा बांदलेले आनी कोणाक ना ताका हेल्प केला तेणी खूब तेणी हेल्प केला हांवें तर हांव त्या भोंवतालो तेणी म्हाका आतां खबर आहा ती केला तेणी म्हाका सांगा की तांचो एक असो म्हणटा की ते हांगा भायर आसता पूण तांचे प्रेझेंस हांगासर आसता तसो तेंचे प्रेझेंट भाव तेजो कितें ना कितें पळयता कितें पळयता सगळें कितें अडचण कितें हालत बारीक बारीक सॉल्व करता तो भाव नासलो तर भाव तेजो थंय आसता म्हटल्यार हांगा हे कोणा तरी पळयता आतां ते इलेक्शनाकूय फुडें सरले अशें आयकपाक येता गांवचो सपोर्ट आसा असो दिसता हांगासर ना आमी तर ताका सपोर्ट आमी ताका सांगला ताका तुमी केन्ना रावले आमी तुज्या फाटल्यान आमी आहात ताका सांगला ताका पयलींच सांगला ताका फाटल्या 22 ताका तो 22 आपूण रावता 22 तुज्या फाटल्यान आमी आहा 17 ते घालना 17 तो आपूण रावना आपण भायर म्हणल्यार काम भरपूर राव म्हणल्यार आपूण 17 रावना 22 रावता 22 तुज्या फाटल्यान आमी आहा केन्नाय म्हणल्यार एनी टायम सांग आमी तुज्या वांगडा आहा गांवचे लोक तशे हय गांवचे तशें म्हणल्यार आमी तरी सद्या तशें आहा म्हणजे आमी आहा न्हू तशें आमी आहा तुमच्या हांगासरली आनी गरज कितें आसा तांचे कडेन उलयल्या तुमी कितें आमी गरज म्हटल्यार आमकां कितें तरी म्हटलें पायलट म्हटल्यार अशें हें जाय आसलें शेड जाय आसलें म्हणून आमकां तेका उलयलें ताका म्हटल्यार पळय करता म्हणा तो अजून काय सांगला ताका करुया म्हणून थँक्यू देव बरें म्हजें नांव मनोज सावंत हांव कारापूरचोच आनी मेन करून ह्याच वार्डान हांव चड एक्टिवनेस हांगा म्हाका सांगा आतां आयज आमी भोंवताले थंयच्यान जायते जाणांक मेळ्ळे सुद्दां की मिलिंद पिळगांवकर जे आसा मुद्दम आयिल्ले आमी की तांचें काम जें आसा तें पळोवपाक हांगासर तशें तांचें काम फाटलीं जायतीं वर्सां आसा एक्टीव ते फाटलीं 17 वर्सां पासून तांकां आमी वळखता जशे लोक म्हणटा की ते परदेशान काम करता पण परदेशान काम करून सुद्दां हांगा एक्टीव रावप हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा जे फाटले MLA जाले तेंचें काम कितें पळयत जाल्यार तेंचें कितें कामूच ना तांकां लोक सगळे वळखच सुद्दां ना पण मिलीन मुद्दामून आपूण जेन्ना भायर आसून सुद्दां आमचे वांगडा कोऑर्डिनेट करप आमकां फोन करप आनी जेन्ना जेन्ना तांकां टायम मेळटा तेन्ना तेन्ना तेंच्यांनी अशे प्रोग्राम हे राबयल्या की जेणे करून स्कॉलरशीप म्हणा गेली आतां हांव तरी पळयता की गेली 10 वर्सां ते स्कॉलरशीप दिता भुरग्यां खातीर स्पेशली भुरग्यां खातीर तेंच्यांनी स्कॉलरशीप हो प्रोग्राम तेंचो आवर्जून प्रोग्राम आसतात कितले वर्सां 10 वर्सां कंटिन्यू 10 वर्सां हांव पळयतां तेच्या फुडें म्हाका कांय खबर ना पयलीं आसलेलें म्हाका खबर ना कित्याक 10 वर्सां हांव जर तांकां वळखता तेन्नाच्यान हांव पळयता की स्कॉलरशीप ही तेंची कॉमन म्हणजे आसात की भुरग्यां खातीर शिकून वयर सरचें ही तेंची एक प्रेरणा सूत्र आहा तेंचो बरोबर म्हाका दिसता अरावंड 100 भुरग्यांक ते हे करता अशें आयकलेलें हांवें फाटले फावट हांगा आमच्या कारापुरान प्रोग्राम जालो तेन्ना 97 भुरगे आसलेले तांकां स्कॉलरशीप दिली आनी हे ह्या वाठाराचे आसलेले म्हणजे ह्या पंचायतीचे आसलेले तांकां 100 भुरग्यांक तांणी स्कॉलरशीप दिली बाकीची सुद्दां तांची कामां आमी आतां उलयताले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते घरां तेंच्यांनी जर घरा बीन मोडली कोण गरीब आहा तांकां घरां आख्खी बांदून दिली एज इट इज म्हणजे एक सारकें बरें घर आसता तशें बांदून दिले किंवा शेड्स बांदप जे कम्युनिटी बिल्डींग प्रोग्राम आसता तशे हितूनी ह्यो गोश्टी कशें पळयता तुमी पॉजिटिव्हनेस आहा तेंचे आनी जी कामां तेंच्यांनी करपाक जाय म्हणजे ते करता आयज ट्रस्टा थ्रू करता जर MLAचें काम पळयलें न्हू जाल्यार MLAचें काम आमकां नात कशें दिसता की हांव तरी पळयता की ह्या 5 वर्साच्या टर्माक आमकां आमचो आमदार हो दिसच ना पण लोकांक जर विचारचीत न्हू बाबा मिलिंद पिळगांवकर आसा तेंची एक्टिवनेस भितर आसा आनी ते कामा संदर्भान पॉजिटीव आसा कितें आसा जी कामां तांकां करपाक जाय पळय ती कामां ते करता पण तेज्या भायर जी ती कामां करूं शकना पळय न्हू ती जावची ना न्हू ती जावं शकना न्हू अशें ऑथॉरिटी हातीन लागता हय ऑथॉरिटी जाय जो पर्यंत आमी तांकां ऑथॉरिटी दिना तो पर्यंत ती कामां ते कशें करतले लोक म्हणटा की बाबा ताणें ती कामां करची पण ती कामां करतले तांकां ते खुर्चेर पयलीं बसपाक जाय त्या उपरांत ती कामां फटाफट जातली अशी लोकांची आशा आसा तुमकां जाय ते हांगासर आमकां जाय आमकां दिसता की आमकां तेच जाय कित्याक जे व्यक्तींनी कामां करपाक जाय ती कामां लोक करीच ना आनी जर मिलिंद भाई जर येयले आमकां अशी आशा आसा की तांकां जी गरिबी कितें खबर आसा गरिबी खातीर ती काम करपाक जाय ते तांकां तळमळ आसा आनी त्या तळमळीची लोकांक आस आसा म्हणून आमकां आतां इच्छा जाल्या की मिलिंद भाई हे फावट मये कॉन्स्टिट्युशन निवडून येवचे ही आमची लोकांची सामकी एक तळमळ आसा सारकी एक गोश्ट म्हाका आयकपाक जाय आशिल्ली की इतली तांची कामां आतां हांव प्रत्यक्षान थोड्या जाग्यांचेर गेलोय बीन
कांय जाग्यांचेर कांय अवेलेबिलिटी नाशिल्ले लोकांचे म्हणून आमी पावूंक ना आयज मुद्दम पळोवपा खातीर म्हणून. पूण ही कामां केन्ना मिडियाचेर पेपराचेर अशी येवंक ना, हायलायटूच जावंक ना किंवा तांच्यांनी हायलायट करूंक नासतली. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन? ना, तेंच्यांनी तशी हायलायट करूंक ना पयलीं, पण आतां ती थोडी हायलायट जाता. कित्याक मिडिया, सोशल मिडिया इतली एक्टिवेट आसा की जी बरी कामां आहा थंयसर मिडिया ही आवर्जून वयता आनी ती सगळी मिडियाचेर सगळी फ्लॅश जाता. हय, ह्या खातीर हे सगळ्यो गोश्टी लोकांक कळटा. पयलीं गोश्टी कळनासल्यो. सोशल मिडिया इतली एक्टिव्ह नासली त्या फाटल्या 15 वर्सां पयलीं सोशल मिडिया इतली एक्टिव्ह नासली, त्या खातीर हे गोश्टी कळनासल्यो. पण आयज ह्यो ओपन जाता. कित्याक ज्या जाग्यार बरे प्रोग्राम जाता थंयसर मिडिया वयतलीच न्हू, म्हणून तर ह्यो गोश्टी सगळ्यो लोकांक कळटा. एक गोश्ट तुमी सुद्दां स्टार्टिंग करतना आमी म्हळें आनी लोकूय एक प्रश्न लोकांच्या तकलेंत येता की ते हांगासर नासता, भायर आसता, हांगासरली कामां कशी जातली. ह्या गोश्टीक कशें पळोवंक शकता तुमी? लोक उलोवपी उलयता, पण आतां जे ते नासून जर हांगा जी कामां जाता आमी पळयता की बाबा विविध प्रोग्राम चालूच आसा. लोक जर अशें म्हणटा की नाचता हांगा ते नाचतना हांगा कामां कशी जाता, तर ते भितर लक्ष घालता म्हणून तर ते प्रोग्राम जाता न्हू. फाल्यां सकाळी जर ते हांगा निवडून येयले जाल्यार ते हांगा रावतले, हांगा रावचेच पडटले. हितून कांयच दुबाव ना. कळ्ळें न्हू, अशें आसा. आनी ते गांवचे आसल्या कारणान हांगासर लक्ष घालतले. आपले असल्या कारणान आपल्या गांवांत तांकां काम करूंकूच जाय. आनी तेंची हीच जर तळमळ आसा की आपूण रावून ह्या जो मये म्हत्वाचो उद्दार आसा पळय न्हू तो करपाचो. ते आयज कितें आसा, तेंचे इतले व्हडले तेंची कामां चालू आसा, ते स्वता उद्योगपती आसा. कितें तांकां की बाकीच्या गोश्टीची बाबा कमाई करतले आनी अशें तेंचो उद्देश ना. तर हो मये मतदार जो फाटीं पडला तो कसो फुडें काडपाक जाय हे तेंचे ध्येय आसा. म्हणून तर आमी तेंच्या बरोबर सामके एकदम फाटल्यान तेंचे उबे आसा.